उभी राहूया. तुका दुनिया surga putwicha resnara kaku tuji dak जीवित तुझे लाभ देवा आमचा काकू दरा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी सगळी तू म्हणून सृष्टी स्फुरतली म्हणून आमच्यात जायला पृथ्वी तुझी भोवती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दात जीवित तुझी लाभ देवा आमच्या काकूदारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसो. आयचो मुख्य संदेश जावन आसा शेगुनाचे जिवीत करता आमकां सुमेस्तांक पवित्र. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी मागणें करता वांजेल वाचता आयताराचे आनी स्वताचे दीस आमी मिसाचो कायदो पाळटा. इतलेंच केल्यार संतीपणाक पावना. हाच्या भायर आमी शिगून बरें शिगून आसा करीचय निस्वार्थी मोग असो एकामेका बुकसून जियोवचो हेरांक आदार दिवचो आनी तशेंच स्वताची आनी नितीची वाट आमी धरल्यार खंडीत जावन आमच्या साथीपणाक घटाय दिता बोळ दिता आदार दिता आनीक लक्षिल्यान आमकां जेजू सशीन व्हरता. असलें जिवीत जियोवंक आमी जेजू बाळका कडचो आदार मागया. आतां आमी केल्ल्या पथकांची दुग्धन देवा कडचें मोगसाणें मागून आमची मनां आमची काळजां आमी नितळ करया. हांव पत्की सुपतेदरा देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्या उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पा देवा सपतेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. आनंद देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या सैमान दिश्टी पडलो. आमचो सारको जालो आनी ताका वळखिलो तशें आमी ताचे उदेशीक काळजान आनी मनान बदलून ताचे सरकी जावंक फावो कर म्हण मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. आमेन.
कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. देवान मिसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवाळाचे, दयाळाचे, दिनपणाचे, मोवाळाचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता तें बक्षाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाणें बरें जावं. पूण ह्या चडशे गुणा प्रास चड तुमचे तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत देवाक अर्घ दिया. उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करता तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घ दिया. देवाचें उतर हें. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. देवाचो देव सर्वेस्पो रचना मोदें सोंपता. सोबीत सुंदर सियोनांत तो परजळटा. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. मळबाक आनी पृथ्वेक साक्षी घेया म्हणटा. गरजेक आपले मुळशी बेदार आपुणूच म्हणटा. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. दिन वासनेचो यज भेटोवन देवाची कर स्तुती. तुज्यो आंगण्यो सर पाळू ताका अर्गां दी. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. आपलें सासमकन सारकें करून घेतलेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. Alleluia काव्या सोम्या कुसिया. ताच्या पवित्र नांवान भुगळी कुसार्या. Alleluia काव्या सोम्या कुसिया. ताच्या पवित्र नांवान भुगळी कुसार्या. जिता गावनोवी सोम्या नांवाड्या. किनारी वासून ताका बोलया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळया. ताचें बरेपण आमी वाखल्या. Alleluia काव्या सोम्या
ताच्या पवित्र नावान भोगली तू सारया हालेलुया खाव्या सोन्या कुर्सिया ताच्या पवित्र नावान भोगली तू सारया सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच फडकिऱ्या प्रवादा विशांत 17 घेया ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटा तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरांठ्यार अंजुरां काडूंकी मेळनात तेच परी हरयेक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचे बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळी दिवचे बरी ना बरें फळ दिना तो हरयेक रूख कातरन उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो साम फिलिप नेरी 15व्या शतमानाचे अखेरीक रोम लागसर फ्लॉरेन्स म्हणल्या एका गांवांत जल्मल्लो एक प्रख्यात आनी व्हड सांत त्याच काळार लक्सरस एक व्यक्ती तिच्या भक्तीपणाक नावाडलेली जावन आसली हजारांनी लोक तिचे लागीं येताले तिचे तावन आशिर्वादां घेवन पाटी वेताले आनी ही खबर घडयेन म्हणले बरी सगळ्यांनी विस्तरली आनी ही खबर तवळच्या पाप साहेबाच्या कानाकी पडली जिवी सांतीन अशें म्हणून तिका प्रसार करी जाय म्हणून शिफारसी आयली अशें पाप साहेबान फिलिप नेरीक आपोवन तिचें देवासांव आनी भक्तीपण आनी सांतीपण खंयच्या नामुन्याचें सोदून काडूंक विनंती केली याजक जावन आसलो फिलिप नेरी आपणाची याजाकी मिस्तायकी बदलून एका दुर्बळ्या भिकाऱ्या भाशेन न्हेसता आनी वाटेर वेता आसतना आपणाचे मोचे चिखलांत बुडोवन मेळे करून ह्या व्यक्तीक भेटोवंक वेता आनी जेन्ना ती व्यक्ती पवित्रपणाक सांतीपणाक भक्तीपणाक नांव वाडलेली ह्या व्यक्तीक म्हणजे दुर्बळ्या रितीन वेस बदलून आयिल्ल्या फिलिप नेरीक भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार फिलिप नेरी जाय जाय म्हणून आपणाचे मेळे जाल्ले मोचे थंयसर आसल्या टिपायेर दवरता आनी आपणाच्या पांया समेत काडी नासतना ती दवरता आनी केदळा ही व्यक्ती भितर येता
तो म्हणटा बाये म्हाका भोव चड पुरासाण जाल्या म्हाका भागवून म्हजे मोचे लेकून निकळावंक जायनात म्हाका कुमक करशी गी. इतल्यार देवा सावाक भक्तीपणाक ना वाडलेली ही व्यक्ती रागान कडकडोन कितें म्हजे थावन तुज्या पांयाचे ते चिखलान मेळांत बुडोवन गेल्ले ते मोचे निकळावंक म्हाका सांगताय. हांव कोण म्हण तूं जाणाय. हजारांनी लोक म्हजे लागीं येता बेसांव मागता आशिर्वाद घेवन फाटीं येता आनी तूं मोचे निकळावंक सांगताय. भिकारी कोणचो कोणे हाका भितर सोडलें भायर घाला ताका म्हणून रागान कडकडोन तिणें जाप दिली. थंयसान भायर सरिल्लो फिलीप नेरी शिदा पाप साहेबाक वचून मेळटा आनी म्हणटा बापानो तिचें शांतीपण आनी देवासपण एक नाटक पोकळपण प्रदर्शन आनी आडंबर मात्र. कित्याक शांतीपणाचो मुळावो शेगून ल्हानविकायेचो शेगून तिचे थंय ना. तिचें जीवन आनी तिचें देवासांव एकामेकाक थाळ पडना. वैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हर एका व्यक्ती थंय शेगून आसात अवगूण आसात. जायते फावटी आमी त्या व्यक्ती बरी वेस पांगुरता नटन करता प्रदर्शन करता आमचें जीवन आडंबराचें जीवन जावंक पावता. भायल्यान एक भितरल्यान दुसरेच व्यक्ती. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्तान सांगिल्लीं तीं उतरां भायल्यान बकऱ्याच्या वेसान ते येतले पूण भितरल्यान ग्रासूची वागटां ते जावन आसात. वैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमच्या चलत्या जिवितांत शेगुणाचो अभाव आसा. शेगुणाचो अभाव आसा. त्या देखून आमी चड आनी चड शेगून वाडोवंक जाय. शेगुणाचें जिवीत करता आमकां पवित्र ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता आसतना चड आनी चड शेगून आमच्या जिवितांत रुता करूंक आयचे नोवेनाचे हे मिसाचे बलिदान आनी वाचपां आमकां उलो दितात. शेगुणेचें जिवीत देवाचें जिवीत. शेगुनी जिवीत देवाचें जिवीत. जो कोण भाग्यवंत वा पवित्र जावंक आशेता ताणें केवल मागणें करन पाताक करिनासतना रावल्यार पावना. ताणें शेगून वाडय जाय. ताणें बरें करी जाय. कित्याक केदाळ आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता तेदाळ आमच्या जिवितांत चड आनी चड शेगून वाडोवन येतात. आनी केदाळ आमच्या चलत्या जिवितांत आमी चड आनी चड शेगूण रुता करता तेदाळ आमी चड आनी चड देवाक लागीं जावंक पावता. देवास्पण आनी शेगूण एकामेका पूरक. तूं भक्तिवंत मनीस जालाय तर तुज्या जिवितांत शेगूण आसात. जर तुज्या जिवनांत शेगूण आसात तर चड आनी चड तूं देवाक लागीं आसाय म्हूण अर्थ. त्या देखून निस्साचो सांग ग्रेगोर सांगता देवा बरी जावचेंच शेगुणा बरीत जिविताचो ध्येय. देवा बरी जावचेंच शेगुणा बरीत जिविताचो ध्येय. The goal of a virtuous life is to become like God. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत शेगूण वृथा करूंक आपोवने आसा. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गीच्या तुमच्या देवा बापाक महिमा दिवं
मातेवासो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 16 आमकां सांगता. तेन्ना सांग पाऊल एफेसकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 8 सांगता, उजवाडाच्या भुरग्यां बरी तुमी चला. तेन्सायचें पयलें वाचप कोलेसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 तावन 17 आमकां सांगता, कणवाळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमचें जावचें. एकामेकाक सोंसून व्हरा, कारण आसा तरी एकामेकाक दुरसो नाकात, बक्षिया माया मोगान जियेया. वैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे जावन आसात शेगून हर एका क्रिस्तावान ताच्या चलत्या जिवितांत चड आनी चड रुतां करूंक जाय, आनी हे वरवीं आमी चड आनी चड पवित्र जावंक साध्य आसा. तेन्सायचो वांजेल मातेवाच्या वांजेल अध्याय 7 वाक्य 13 तावन 20 आमकां सांगता, बरो रूख आनी पाड रूख. म्हणजे बरो व्यक्ती, वायट व्यक्ती हांच्या दोगां मदें आमी फरक कशें सोदून काडचें. बरो रूख बरें फळ दिता, बऱ्या फळा वरवीं हो रूख बरो गी वायट गी म्हूण आमी सोदून काडूंक साध्य आसा. तेच परी एक व्यक्ती बरो गी वायट गी म्हूण सोदून काडी जायतर ताच्या जिवितांत आसचें तें शेगून, ताची चलती जिणी आमी पळयल्यार पावता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या देखून चड आनी चड आमी आमच्या जिवितांत शेगून रुतां करूंक जाय. पापा फ्रांसिसान आमी क्रिस्तांवांनी पवित्रपण कशें आपणावचें म्हणून एक अपोस्तोलीक परिपत्र आमकां पाठयलां. संतोष आनी उल्हास पावा ह्या परिपत्रांत अध्याय 4 आमकां स्पश्ट रितीन जायते शेगून दाखोवन दिता. तिरासान सोंसणीकाय, मोग, सुवार्ता प्रसार करची उर्बा आनी आमच्या मागण्यांत विश्वासीपण. हे सर शेगून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत चड आनी चड रुतां केले तर आमी पवित्र जावंक पावतले. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, शेगून म्हळ्यार कितें? शेगून म्हळ्यार सवये प्रकार बरें करूंक निर्धारात्मक मनोभाव दाखोवचो. तशें म्हळ्यार सदांच बरें करून जियेवचें. सदांच आज बरें करता, 2 दीस रजा, तिसरे दिसा बरें करता ना. सदांच an habitual and firm disposition to do the good all the time. आज स्ट्राईक देखून रजा, देखून आज बरें करूं की स्ट्राईक, हें क्रिस्तांवपणांत ना. हर एका वेळा काळांनी मेठांनी बरें करचें, आनी हें जावन आसा शेगून. आनी शेगूनांत 2 वांटे आसात. एक मनशा शेगून आनी एक दैवीक शेगून. मनशा शेगून म्हळ्यार बऱ्यो करण्यो परत 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 आमी केल्ले वरवीं आमचे थंय हो शेगून जोडूंक साध्य आसा. दान धर्म सदांच आमी केलें तर ताका एक व्हड दानी म्हणून आमी वलायता. एक व्यक्ती सदां सकाळीं मिसाक येता तर हो एक भक्तिवंत व्यक्ती. आमची उतरां सदांच बरींच आसा तर हो हाचें काळीज भोव मोवाळायेचें काळीज, दयाळायेची उतरां ताच्या तोंडांत भायर येतात म्हणून आमी सांगता. तेंचो एक पावटी जोर केल्यार पुरो, एक पावटी ऊंच उतरान उलयल्यार पुरो, ऊंच ताळ्यान उलयल्यार पुरो, जालें. हो रागान भरलोलो व्यक्ती. त्या देखून 10 दीस बरें उलोवन 1 दीस रागान उलयल्यार बदलता. त्या देखून सदांच आमी बरें करून जियोंक आसा.
आनी ह्या मनशा शेगुणांत 4 आसात. हाका आमी कार्डिनल वर्च्यूस वा प्रमुख शेगूण म्हणटा. ते जावन आसात शाणेपण, प्रुडन्स, नीत, जस्टीस, धैर्य, फॉर्टिट्यूड आनी हळत वा मीत म्हणजे टेम्परन्स. शाणेपण म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी जायतें करता, पूण खंयची सारकी वाट सोदून काडूंक आमकां शाणेपण कुमक करता. नीत, पेल्याक हांवें कितें दिवंक आसा तें म्हाका सांगता. धैर्य, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, ह्या कश्टा मध्ये तिरासान सांबाळूंक आमकां कुमक करता. मीत म्हणजे आमचे सैमीक वडण्यो आसात, ताका आमी प्लेजर म्हणटा. ह्या सैमीक वडणे वयर हळत सांबाळूंक, नियंत्रण करूंक आमकां हो कुमक करतात. हे जावन आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो मनशा सैमाचे शेगूण. आनी दुसरे आसात दैवीक शेगूण. ह्या दैवीक शेगुणाचो आरंभ, शेवट आनी उद्देश जावन आसा देव. देव एकलो मात्र पवित्र आनी बऱ्यांतलो बरो. त्या देखून हे शेगूण आमी चड आनी चड रुतां करूंक जाय. आनी ते शेगूण जावन आसात भावार्थ, बरवसो आनी मोग. भावार्थ म्हळ्यार जें कितें देवान आमकां उगडापें केल्लें आसा, जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयिल्लें आसा, आनी जें कितें इगर्ज माता पातयेनेक फावो जाल्लें म्हणून आमकां शिकयता, तें आमी सत म्हणून जियोवचें. जायते फावटी जें कितें इगर्ज माता शिकयता तें सत म्हणून जियोवंक आमकां कश्ट मारतात. जर म्हजो भावार्थ चड आनी चड घट आसा तर इगर्ज माता कितें शिकयता तेंय हांवें पातयेनेन बरवसून जियोवंक आसा. दुसरो शेगूण जावन आसा बरवसो. वय देवान आमकां रचयल्लें ताचो मोग करूंक, ताका जाणा जावंक आनी निमाणे दिसा त्या सर्गा राजांत वचून पावोवंक. आनी आमी हांगा ह्या संवसारांत बरवशान जियोवन आसा. एक ना एक दीस आमी त्या सर्गा राजाक वचून पावतले. हो जावन आसा आमचो बरवसो. आनी मोग, मोग म्हळ्यार सर्व रचना पैकी देवाचो हांव पयलो मोग करता, आनी म्हजो हांवें मोग केल्ले बरी म्हज्या पेल्याचोय हांव मोग करता. आनी सांव पाऊल सांगता 3 श्रेष्ठ संगती हांव तुमकां दिता, भावार्थ, बरवसो आनी मोग. आनी मोगूच जावन आसा सर्व श्रेष्ठ. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, शेगूण म्हळ्यार कितें, तातूंत कितले वांटे आसात, खंयचे ते शेगूण आमी जाणा जाल्या. केवल आमी जाणा जाल्यार पावना, बागार हे शेगूण आमच्या सालत्या जिवितांत आमी रुतां करी जाय, अभ्यास करी जाय. कशें एक फुलांचें तोट आमी पळयत आसतना थंयसर जायतीं फुलां आसा तर मात्र त्या फुलांच्या तोटाक एक सोबाय. जर एक रूख आसा, त्या रुखार जायतीं फुलां आनी फळां आसा तर मात्र त्या रुखाच्या अस्तित्वाक एक अर्थ. तस बरी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी क्रिस्तांवां म्हूण सांगत जाय तर आमची जिणी चड आनी चड ह्या शेगुणांनी सोबा जाय. शेगुणांनी सोबा जाय. जो कोण शेगूण ताच्या जिवितांत चड आनी चड सोबयता, तो चड आनी चड आपल्या जिवितांत पवित्रपण आपणावंक शकता. आनी मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 आनी 6 स्पश्ट रितीन आमकां दाखोवन दितात आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनियाद खंयची आनी सर्गी राजाक आमी सोडोवंक आसची निसंती खंयची. शेगूण आमकां दाखोवन दिता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सर्वां बाळका जेजूची भक्तिका. बाळका जेजू, बाळोक जेजू शेगुणाचो पुंजो. तो सादो, तो बोळो, तो कालतो
तो लान्वीक देवाचो मोग ह्या संवसारी हाडन आयिल्लो एक बाळक कन्वळायेन भरलेलो, दयाळायेन भरलेलो, मोवाळायेन भरलेलो, सदांच ताच्या भक्तिकांचो आनी आम्हा सर्वांचो मोग करचो तसलो. जर आमी बाळका जेजूक मान करूंक आयल्या तर ताचे शेगून आमी आमचे कर्ण घेवंक आसा. कित्याक शेगून बरीत जिवीत करता आमकां पवित्र. जर आमी पवित्र जावंक जाय, त्या बाळका जेजू संगी त्या सर्गी राजान जिवंक जाय, तर आमचें जिवीत शेगुणांनी भरलेले जिवीत जावंक जाय. धर्मकाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नवे नमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया हे शेगून आमच्या जिवितांत चड आनी चड रुतां करून चड आनी चड भक्तीपणाची वाट चलोवन एक दीस त्या सर्गा राजान जेजू संगी बाळका जेजू संगी सासणीक सूख भोगूंक आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जावं दी आमचें मागणें. आमेन. मोगामच्या काळजासून भेटतां ये बाबा. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया काळीजा आमकां स्वीकार तूं कर बापा. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया काळीजा आमकां स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमनता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सवकाडी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवी आमी तुका दिन वचोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सस्तीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसाचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आयच्या आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचे आमारपण पसजळ्ळें
आणि ताने आमचे सैम नवे केले. देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Sărcanii sosa, la tucea voi baba, cum sărbitul ca cece. Sărbeți fora cina, vie tata ca ce, cum sărbitul ca cece. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरे जेवण जातस ताणें काल घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराची रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पगोतोया. Sumiaci tuce mără, amice varămta, tuce pună jivan păr, amin părgăta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सौरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदबेदार बापा सवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज येवं तुजी खुशी सकाळी आमचो दीस पडटा घाली आनी आमी आमची विसरल्या मुक्षिता तशी आमची पत्ता भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवासकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्या नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो आमच्या माय मगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळये संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बागी सुम्या तुजे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत तुका तुजो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका तुजो सांगात म्हाका हे जेजू ये काळजान म्हज्या काळीची मोगान तुझ्या ये जेजूये काळजान म्हज्या भर काळीचे मोगान तुझ्या Gitai mundo civitasu Sonya dai kai sasu Ye Jesu
मोगान तुझ्या ये जेसू ये काळजान मुझ्या भर काळीचे मोगान तुझ्या काळजान मुझ्या भर काळीचे मोगान तुझ्या ये जेसू ये काळजान मुझ्या भर काळीचे मोगान तुझ्या que consegui devi तुझे निर्मळे हतमीचे consegui devi तुझे निर्मळे ये जेसू ये काळजान मुझ्या भर काळीचे मोगान तुझ्या ये जेसू ये काळजान मुझ्या भर काळीचे मोगान तुझ्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुमचो आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुपळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दायकन बसात. तुमकां सुमिस्तां बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगचेनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 4थ्या दिसाचे नोवेन करून आसा. आयच्या दिसा नियाळ्ळो विशय जावन आसा शेगुणाचें जिवीत करता आमकां पवित्र. हे सगळे नोवेनाचे विशय फेस्ताच्या संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. ह्या संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. सुरूच्या दिसा पवित्रपणाक आपोवण्या विशयांत आमी नियाळ केलो. आपोवण्या कसल्यो अडखळ्यो ते काल आनी परच्या दिसा नियाळ केले. तर पवित्रपणांत जियोंक कितें पुरक जावन आसा ते आस्तावन आमी नियाळ करना आसा. आनी ताचो एक वांटो जावन आसा शेगुणाचें जिवीत. ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो. आज आमी सकट वावराड्यां पासून मागता सर वावराड्यांक तांच्या वावरांत संतृप्ती लाबोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. आमचे प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल भोवमानादीक चार्ल्स सेरावो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. थँक्यू फादर.
तशेंच हाच्या विशयाचेर नियाळ दिला माणादीक बाप राजेश डिसोजा आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत होडनावर लागसर माटद केरी थंयसर सा सेबॅस्टियनाची फिरगज आसा थंयसर विगार जावन आपली सेवा ते दिवन आसात सोमेस तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार भोवता जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तांचेर त्या फिरगजेचेर आमी मागता तशेंच भेटोवणी केल्या म्हणून एक बाप पॅट्रिक लोबो आमच्या ह्या गोव्यांताचे याजक पूण बज्जोडी आमची फिरगज आसा थंयसर ते सेवा दिवन आसात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी बरें करून ताळयो भेटतात मोगतशनो दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा ह्या दिशेन आजच्या दिसा आदार दिला मनस्तीन लिनेट फेर्नांडीस आनी कुटाम सुरतकाल हांगासर आसा जाल्यार दयकर मुखार येवन मानाचे वास स्विकार करचे विनंती करता लिनेट फेर्नांडीस आनी कुटाम सुरतकाल तशेंच आनी एक भक्तीक आसा तांकां येवंक जायना मागोवंक विनंती केल्या स्मिता शरल डिसोजा कुलशेकर तांचोय आमी उपकार बावुरता जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा ह्या दोनी कुटुंबाचेर आमी मागता मोगतशनो आज बंद आसा वा ना अशें इल्लोसो दुबाव आसलो आमी चिंतून आसले हांव भक्तिकांक येवंक जाता की ना इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हाजीर आसात तुमी त्याग करन आयल्यात त्याग करन बाळू जेजूचे बरवसो धरून तुमी हांगासर आसात ह्या बऱ्या मनाचेर बाळू जेजू आपली आशिर्वादा वतून दी तुमकां सोमेस्ता ताचे कृपे देणी फावू करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा तुमी पाटी वेता आसतना एखाद्या वेळार बसाची वेवस्था ना जाल्यार दयकन एकामेक कोणा लागीं वाहनां आसात कोणी तुमच्या वाटेन वेची जाल्यार दयकन एक उपकार करन तांकांय वचोवंक इल्लेशें सहकार दिया आनी ह्या वरवीं बाळू जेजूच्या ह्या फेस्तान वांटेली जावचे आमी शेगुणाच्या जिविताचो एक खंयचोपणी गुण पेल्याक उपकार करचो जियेल्ल्या बरी जाता देखून ह्या दिशेन इल्लेशें सहकार दिवंक आमी विनंती करता हर एका दिसा एक इराद्या पासून मागता ब्रेस्तर दिसा पिडेस्त आनी प्रायस्त पासून मागता पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीर सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस आसतलें त्या दिसा तांकां आसले कडेन कुमसार जावंक वेवस्था आसा तांचे पासून प्रत्येक मागणें आसतलें आनी ब्रेस्तारा सकाळीं 9 तावन दनपरां 1:30 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां फादर मुल्लास आस्पत्र आनी पुणशेत सांगाता हें रक्तदान शिबीर मांडून हाडटा एक विनंती करता रक्तदान करया गरजेवंतांक त्या वेळाचेर आदाराक पावतले देखून ह्या रक्तदान शिबिरांत जाता इतल्या जाणांनी वांटेली जावंक विनंती करता शनिवारा भुरग्यां खातीर मागचो दीस भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक मीस सकाळीं 10:30 वरांचेर व्हडा भुरग्यांक सांजेर 6 वरांचेर उक्त्या मैदानार मिसाचें बलिदान आसतलें 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमीक फेस्त आचरण करता सगळ्या मिसांचो विवर भायर करतल्यो आसात फुडल्या दिसांनी हांव तुमकां तेळशिता त्या करतिलेचेर सगळो विशय सगळे आसा तुमी घेवयेत भायर मायद कावंटराचेर करतिल्यो मेळटा फाल्यां युवजनां खातीर मागचो दीस फाल्यां सांजेर 6 वरां युवजनांक प्रत्येक मीस आसतलें हें वर्स मंगळूर दियेसीजन युवजनांचें वर्स म्हूण पासारलां ह्या दिशेन फाल्यां युवजनाचो दीस जावन आमी हांगासर संभ्रमता भाऊ भयणीनो हेर थोड्यो कळोवण्यो दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा हजारो भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर जाता ह्या दिशेन जायते आदार दिवनच आसात आमकां आनीक थोड्या आदाराची गरज आसा कोणी वरवी दिवंक कशी व्हरता जाल्यार तुमी म्हाजी मुखार दवरयेत या कोणी चडीत मापान वरवी दिवंक कशी आसा जाल्यार दायकन आमकां मेळ्ळा कितें हाडीच जाय म्हणून आमी तुमकां तेळशी दिल्या तशेंच जेवणाचे पोशक जावन आदार दिवंक विनंती करता भाऊ भयणीनो आमी भक्तिकांनी सांगता मेळोवन ही परब संभ्रमची देखून ह्या परबेक तुमचो सहकार आशेता कुमसाराक प्रत्येक वेवस्था स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन आसा थंयसर कुमसाराक याजक आसा सगळो दीस थंयसर कुमसार जावयेत मिसा दान दिवंक स्टॉलांत थंयसर कावंटर आसा वा ऑफिसांत तुमी दिवयेत भुरग्यांक प्रत्येक आशिर्वादाक ग्रोट्ट्या लागीं वेवस्था केल्या थंयसर प्रत्येक आशिर्वादा भुरग्यां खातीर दिवंक याजक थंयसर आसात भाऊ भयणीनो जायते जण हांगासर सकाळीं 5 जावन राती वरसर सेवा दिवन आसा आमकां स्वयंसेवकाची गरज आसा प्रत्येक जावन फेस्ता दिसांनी कोण स्वयंसेवक जावन सेवा दिवंक कशी व्हरता तुमची नांवां तुमी दिवयेत देव बरें करूं बाळू जेजू तुमकां सोमेस्ता आपल्या आशिर्वादांनी भरूं उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो सोपतिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर तुजे ताचे आशिर्वादा वतो आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपका सर आमी दिंबी घालया. बाळका जेजूचे नोवेन आमी करया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तेजो मनशाचो येस हांव जियेलो. सतराच्या गजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणखन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याऱ्या शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या सर्गजांनी तो फावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाळ भाव भयणीन दोळे आमचे धांपया. आज वावराडे पासून आमी वावर करना मागोवन आसा कित्याक तांच्या कामा वरवीं आमची कुटुंबां बरीं जाल्यांत. सर्वेस्पर देवान आमचे कुटुंबां आशिर्वादीत केल्यांत. आमच्या घरा सकाळीं जावन सांजे म्हसो वावरूचे आमच्या हांव वयतावन धरलें. ऑफिसांत कारखान्यांत विविध क्षेत्रांत वावर करच्या सर्व वावराड्या पासून आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांकां तांच्या हाता पांयांक मोती कुडीक आपणाची आशिर्वादां दिवन दी. बरी भलायकी दिवन दी. अशें तांची कुटुंबां तांचे फुडार तांच्या भुरग्या बाळाचें जिवीत आशिर्वादीत जावन दी म्हूण प्रत्येक रितीन आज आमी मागया. ह्या इराद्या सांगाता डेनिस पिंटो आनी हेलेन पिंटो हांच्या बऱ्या भलायके खातीर ध्यानश्री हांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. सर आमी सांगाता म्हणया ए भगेवो जेसू बाळका तुजी सर पदवी अजा भितरान उगडपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दी उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कुरपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावंगार आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावंगार आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावंगार आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ए अजाबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकुलतेची दिश्ट घालून तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. मोगाळ भक्ती कानो दोळे आमचे तांपया. बाळोक जेजू न्हू आमच्या कुटुंबांत जायतीं आजापां केल्यांत. जर हांगा आमी दिंबेर पडल्या तर आमच्या घरांत समाधान आसा तर आमकां बरें काम आसा तर आमची भुरगीं बाळां बऱ्या रितीन फुडारा पावल्या तर त्या बाळोक जेजून आपणाची धराळ आशिर्वादां वतल्यान आनी वतूंत आसा तर त्या बाळका जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमच्या काळजाच्या गुंडा येतो ताका आमी अर्घां दिवया.
सगळी सांगाता म्हणया ए बो उदार बाळोक जेसू तुझे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाखयल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या म्हजी वात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सरलग तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मोच जोडून दी स्तुती आनी महिमासा तुका बळका जेजू आमे सर आमची तकली बघावया सोम्याचो आशिर्वाद मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाठोवरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगशनो आतां हांगासर सोम्याची आशिर्वाद मागोवन मोठवें आराधन आसतलें कोणाक वचूंक जाय दायकन आशिर्वादीत केल्लें जेवण तयार आसा स्विकार करा सकयल्या ग्रावंडाचेर थंयसर वेवस्था केल्या सर्वांनी आशिर्वादीत केल्लें जेवण स्विकार करीसन विनंती करता. आतां सक्रामेंतल्या जेजूची विशेष आशिर्वाद मागोवन मोठवें आराधन आसतलें उपरांत 12 वरांचेर कन्नडांत मागणे विधी आसतले. Gesù Cristo, undia rupale bonasha. Namo namo surundara, sakramentam karacha. Namo namo Gesù Cristo. Undia rupale ponacha Namo namo survondara Sakramentam karacha Dev tu amka melo kraula Lipon lipon tuje mulya cheruge strai Urnya vainare tu amche kanzata Amcha mogan borum tuka samarpita Namo namo Gesù Cristo Undiari pale ponacha Namo namo survondara Sakramentam karacha Gesù tu casa dom cailea Tu ce tambuson ashe nagaraulia E Gesù
तुये आमकां मेळूंक तुये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपालय पोनाशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता आमकां रक्षा आमचो देव आमचो स्वामी आमचो रचणार पसणार सांबाळणार बरो गवळी इश्ट एका उंड्या रुपाकाल ताचें दर्शन दिवंक आमचे मध्ये आज प्रसन्न जाला एक गडीभर साश्टांग सरपडोन ताका आमचे मध्ये आमी स्वागत करया पवित्र येवकारिस्तांत हुंड्या रुपाकाल आमचे मध्ये आजिरासच्या मोगाळा सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी होगळा पटयता आयचो हो दीस आयची वेळ घडी तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आयच्या वेळा ह्या पूर्ण शेताक येवन ह्या नोवेनाच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तेस उंड्या आनी वायना रुपाकाल पोशीत जावन तुका दिंबियांनी आराधन करूंक तुजे मुखार सरपडोवंक तुका अर्गां होगळा पाठोवंक हो दीस ही वेळ घडी आनी म्हाका फावो केल्ले खातीर तुका हांव अर्गां दिता कितलो अपरिमीत तुजो मोग जेजू आमच्या मोगा खातीर पाता कर्ण आमी तुजे तावन पयस आनी पयस गेल्ल्या वेळार तूं मनीस जावन ह्या संवसारी आयलोय पातका तावन म्हाका तुवें सोडयलोय एक निर्बल बाळोक जावन ह्या संवसारी येवन मनशाचें रूप तुवें घेवन निमाने त्या कुर्सार उमकळून तुजोच प्राण त्याग करून सासनाचें जिवीत तुवें म्हाका जोडून दिलाय कितलो अपरिमीत तुजो मोग आपणाच्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण तुवें आमकां सांगून दिल्ले मात्र न्ही तुज्या जिविता मुखांतर तुवें आमी पातकांत आसल्या तरी आमचे खातीर जीव दिवन तूं आमचो कितलो मोग करताय तें तुवें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना संवसार सरा पर्यंत तुजे सांगाता सदांच आसतलो म्हूण तुवें आमकां बसवणी केल्ली आनी ह्या पवित्र हुंड्या रुपा मुखांतर ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर तूं सदांच आमचे मदें आमचे संगी आमचे सांगाता हाजीर आसाय येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो अशें म्हणून तुवें आमकां सांगलाय वै मोगाळा जेजू म्हज्या सालत्या जिवितांत जायते कश्ट संकश्ट आसात पिडा शिडा आसा आटे विटे आसात अवघडां घडतात एका रितीन हांव म्हज्या चलत्या जिवितांत जायते पावटी सलवणी देखता पूण
जेन्ना हांव तुका भेटता, जेन्ना हांव तुका पळयता, म्हज्या जिवितांत एक नवो हुरूप, नवे साव येता. हे सक्कड जावन आसा मोगळा जेजू, तुजी कृपा देणी आनी आशिर्वादां, कित्याक तूं म्हजो मोग करताय. तुवें म्हजे वयर दाखयल्ल्या मोगा पासत थोडो मोगपणी फाटी दिवचे खातीर, तुजी कृपा देणी आशिर्वादां बेसांवां घेवन म्हजें सालतें जिवीत जियोवचे खातीर तुजी मजत मागोवंक ह्या घडये तुजे मुखार दिंब्यांनी हांव आसा. म्हजे वयर एक काकुळतेची दिश्ट घाल सोम्या. सर्व आमी ह्या येवकारिस्तांत हाजीर आशिल्ल्या जेजू क्रिस्ताकच पळोवन रावया, ताकाच आमी पळोवया. वय तो आम्हा हर एकल्यांक पळयता. ताची मोगाची दिश्ट, ताची दयाळायेची दिश्ट, ताची काकुळतेची दिश्ट, ताची बक्षाण्याची दिश्ट तो आमचेर घालता. सनवल गेल्ल्या आमकां तो धैर्य दिता, तो गटाय दिता, तो बुजवण दिता. ताकाच आमी पळोवया. एक घडीभर कितेंच आमी उलोवचें नाका, केवळ ताका पळोवया. तो आमकां पळयतलो. Mucha sumia, mucha deva, mucha sumia, mucha deva, mucha sumia, mucha deva, mucha sumia, mucha deva. Hallelujah, 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 hallelujah. Tu sumukatau sumia, tu kaerganditau dunia, tu sumukatau tu kaerganditau musuh sumi bermanun kita. Tu sumukatau tu kaerganditau musuh sumi bermanun kita. Muja sumia, muja deva, muja sumia, muja deva, muja sumia, muja deva, muja sumia, muja deva. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 आज ह्या पवित्र एवकरिस्तांतय हाजीर असो जेजू क्रिस्त आमकां शेगुनी जिनी जियोंक उलो दिता. शेगुनू आमकां चड आनी चड देवा लागीं आपोवन व्हरता, आमकां पवित्र करता. एक सादी बळी कालती लन्विकायेची, सोसनिकायेची, दयाळायेची, मोगाची जिणी जियोंक आज एवकरिस्तांतलो जेजू क्रिस्त आम्हा समेस्तांक उलो दिता. खंय व्हड व्हड असर्यां अजापां कोर्ण आमी जियेजय म्हणून ना, सादी सोंपी हरियकांत एक नीत, एक रीत, एक मीत सादी जिणी तो आमचे ताव आशेता. वय एक सादो धाकटुलो नेणटुलो असक्त भुरगो जावन तो ह्या संवसारी आयिल्लो आनी आमची ताणें सडवण केली. आज आमचे तावन तो जेजू तेंच आशेता. सादें बळें कालतें शेगुणांनी गुणांनी देण्यांनी भरलेलें जिवीत ताचे तावन आमी कृपा मागया. कित्याक सर्व शेगून येतात ताचे तावन आनी सर्व शेगून आमकां व्हरून पावयतात ताचे थंय. तोच शेगुणांचो आरंभ, तोच शेगुणांचो शेवट. ताणें आमकां शेगुणांनी भरल्यार मात्र आमचें जिवीत पवित्र जाता, आमचें जिवीत भाग्यवान जाता. आमी ताचे थंय एक जावंक पावता. भक्तीपणे मागया एवकरिस्तांत थंय हाजीर आसल्या जेजू लागीं आमची जिणी शेगुणा बरीत जिणी जावंक, आमची जिणी शेगुणांनी नेटयलेली एक क्रिस्ती जिणी जावंक ताचे तावन आमी मागून घेवया. तेच परी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी वावरेड्या खातीर मागून आसा. हर एकलो एक वा अनेक रितीचो वावर करता. जावंक पुरो थोडे शेतांनी वावर करतात, जावंक पुरो हेर थोडे ऑफिसांनी काम करतात, जावंक पुरो जायते ह्या कर्कट्या वतांत पावस जावं हिंव जावं दग जावं कितेंच लेकी नासतना घाम वारोवन घामा सांगता थोडे पावटी तांचे रगत वारोवन तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर कुलीचें काम करनासात.
जावं पुरो आमच्या कुटुंबांतली साबार जाणां कुटुंब सांडून आवय बापाय भावां भयणी भुरगीं बाळां घोव बायल हर कपरा सांडून परगांवांत वावर करन आसा तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर तांच्या कुटुंबा जिविता पासून एकसुरपणांत जायते वावर करन आसात 1 वर्स 2 वर्स कुटुंबांतावन पयस रावन वावर करन आसात केवळ कुटुंबाच्या सांद्याच्या बऱ्यापणा पासून जावं पुरो थोड्यांक तांणी केल्ल्या कामाक बरो सांबाळ मेळटा पूण थोड्यांक तांणी केल्ल्या कामाक भोव थोडो सांबाळ मेळटा जावं पुरो थोड्यांक सरकारी काम आसा आनी हेर थोड्यांक तांचेच म्हणलें बिझनेस वा धंदो आसा पण जायत्या जाणांक कामच ना बेकार ते आसात तेच परी ह्या पूर्ण शेताच्या बऱ्यापणा खातीर जायतो लोक वावर करन आसा भायर मार्गार आसात रस्त्यार आसात भितर साक्रिस्तीन जावंक पुरो ऑफिसान जावंक पुरो हेर रितीन जायत्या रितीन जायतो लोक हांगासर जावचे भक्तीपण देवा सावन बरे रितीन जायजे म्हणून तांचो वावर करन आसात कितें तांती भितर आसा तो वावर ते करन आसात आमचीच आवया एका सकाळी तावन राती पर्यंत कितलो वावर करतात आपणाच्या कुटुंबा खातीर आपणाच्या भुरग्या बाळां खातीर कोणूच वर्णूंक शकना भायर कितें तरी काम केलें तर आमकां पगार मेळटा सांबाळ मेळटा पयशे मेळटात इनामां मेळटात पूण आमची आवया सकाळच्या की वेग्गी उडतात सकाळच्या की निमान न्हिदूंक वेतात पूण साबार पावटी आमी विसरून सोडता तिने करचो तो वावर तिने दिवची ती सेवा तिने दाखोवचो तो मोग आनी हुस्को आमचो वावर आमी ताका भेटोवन दिवया मोगाच्या भावा भयणीनो जो खंयचोय वावर आमी करूंक पुरो ल्हान वा व्हड येवकरिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया कित्याक हो वावर आमी करी जैतर हो वावर ताणेंच आमकां फावो केल्लो हो वावर आमी सदांच करी जैतर ताणेंच आमकां सकत बळ घटाय दिवची ताचे लागीं आमी मागया हमकांच आमी ताका समर्पण दिवया आमच्या वावराचेर आमच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर तूं आशीर्वाद घाल सोम्या आमच्या दिसाचे खान जेवण गरजो सकड या वावरा वरवीं फावो जाल्ले खातीर येवकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया कित्याक ताणें आमकां फावो केल्ल्या वावरा द्वारे आज आमी जिवन आसां खावन जेवन आसां
तेच परी आमी चड आनी चड करपा मागया जे काम आमी करता तें बऱ्या भाशेन करूंक भरपूर नासतना हेरांचेर शीन उसारी नासतना बऱ्या भाशेन आमी करया कित्याक ताचे वरवीं त्या कामा वरवीं मात्र आमकां खावंक जेवंक साध्य जाला तेच परी आमी मागया युवकरिस्तांत आजिरासच्या जेजूची खुशी तर आमकां एक बरें काम फावो जावचे खातीर तेच परी आमी मागया जायती आमची युवा जाणां काम नासतना बेकार आसात जायत्या वर्सां परगांवांत काम करन गांवाक आयिल्ले विजा मेळनासतना फाटीं वचनासतना हांगाच गांवांत आसात काम ना मागया कित्याक ही सगळी सृष्टी देवान रचल्या उपरांत मनशाक रचलो ताचे वयर अधिकार दिवन त्या रचनेत तावन काम करन गाम पिळन आमी पोट बरी जाय 10 हातांनी म्हणल्या भाशेन आमी काम करूंक आसा आमी बेकार रावचे न्हय आलसाय दाखोवचे न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जो कोण काम करिना ताणे जेवंक नजो म्हणून सांत पावल सांगता सबार पावटी आमचे मदें थोडे आळशी व्यक्ती आसात तांकां आमी देवाक समर्पण दिवया ह्या 10 बोटांनी आमी काम करी जाय आनी 5 बोटांनी सुख संतोषान जिवी जाय काय जाय ही खुशी देवाची ही खुशी येवकारिस्तांत आजिरासच्या जेजूची सर आमच्या वावराड्या पासत आमी मागया गे सोमिया गे तू म्हाका जीवनाचे दिता तुका सगळी सांगाता गे तू म्हाका सर्वस मुझे दिता तुका वाव रामसो गे तू म्हाका वाव रामसो दिता तुका कुटुंब आमचे गे तू म्हाका कुटुंब मुझे दिता तुका फुडार आमचो गे सोमिया गे तू म्हाका फुडार आमचो दिता तुका भुरगीं आमची गे तू म्हाका भुरगीं आमची दिता तुका मालगाडी आमची गे तू म्हाका मालगाडी आमची दिता तुका ही वाजन आमचे गे तू म्हाका ही वाजन आमचे दिता तुका इरादे आमचे गे तू म्हाका इरादे आमचे
तुका कष्ट आमचे घे सोमिया घे तू म्हाका कष्ट आमचे दिता तुका सर्व आमचे घे सोमिया घे तू म्हाका सर्व आमचे दिता तुका सर आमची ते सावा एवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी भेटून दिता आसतना प्रत्येक जावन डेनिस पिंटो आनी हेलेन पिंटो हांच्या बऱ्या भलायके पासोती आमी मागया. तेचपरी धन्यश्री म्हणली एक गर्भस्थ स्त्री आसा तिच्या बऱ्या भलायके पासोती ह्या एवकरिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. एवकरिस्तांतलो जेजू क्रिस्त सर्व बेसांवाचो दातार. तो कृपा देणी आनी आशिर्वादा चड आनी चड आमचे वयर वता. कित्याक ताणें आमचें जीवन आशिर्वादीत केल्ल्या बगार आमचें जिवीत संपूर्णयेचें जायना. ताणेंच आमकां ताचे थंय ओडून हाडना जाल्यार आमचें जिवीत संपूर्णकायेक पावना. तोस्सू देण्याचो दातार तोस्सू शेगुणाचो दातार आतां आमकां तो बेसांवां दिवंक आशेता. एवकरिस्तांत आजिरासच्या जेजू क्रिस्ताचें बेसांव जोडून घेवचे खातीर आमकां आमी एका गिता द्वारे आयतें करया. नमस्कार करूया नमस्कार करूया नमस्कार करूया धनिया नमस्कार करूया नमस्कार करूया नमस्कार करूया धनिया नमस्कार करूया नमस्कार करूया नमस्कार करूया
आम्ही सगळी उभे राहूया. थाळीयो भेटून सोम्याक आग्रेचे गाण गावन आम्ही हसुया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುರಾಜನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುರಾಜನೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜ. Hallelujah. 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 Hallelujah.